Honorable Deputy Speaker. Speaker sir, आजचो विषय जो Honorable ex-Chief Minister Pratap Singh Rane, Louisine Falero, Subhash Shirokar यांच्यानी मांडलेलो आहा. That is directly related to the stomach. जेन्ना गोंयकार काम करून पोट भरूंक सोदता आनी तेंकां खंय तरी आडकोड येता तेन्ना जावन सगळे जाण उबे रावता. आयज जो तर पणजे इतले मोठ्या प्रमाणान सगळे आमचे गोंयकार लोक येयल्ले आहा जाल्यार तेंचे पोटाक दुखला आनी त्या खातीर 40 आमदार म्हाका दिसता एक मतान आहाय की तेंचो हो प्रॉब्लम सुटावो करपाक. There are so many people directly and indirectly related to this activity. मायनिंग म्हणजे मायनिंगूच एकूच जायना ते म्हणजे मायन काडटा पळय तेजेरूच ना. तितून एक चाव वालो जो चाव विकता ह्या मायनिंग पिटाच्या भायर जो चाव विकता आमचो गोंयकार तेका इफेक्ट जाता. कोण जेवण दिता एक 100 लोक काम करता जाल्यार तेंकां जेवण सप्लाय करता आमचो गोंयकार तेका इफेक्ट जाता. भाजीवाल्याक इफेक्ट जाता तो ग्रोसरी शॉप तेका इफेक्ट जाता. स्पीकर सर हांव जाणा तुमकां कितले प्रॉब्लेम जाले पळय ते आनी बाकीचे मायन जे डिपेंडंट आमचे आमदार आहा बाब निलेश काब्राल तेणे रायटली पॉइंट आउट केल्ले आहाय द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल. वेरियस रुलिंग्स ही हॅज गिवन टू दीस कोर्ट means for the MLAs also, for the ministers also to know how many judgments have come. Speaker sir, म्हाका दिसता हेचेर परमनंट सोल्युशन येवपाची गरज आहा. 2012 मायनिंग सस्पेंड जाले आनी 3 वर्सां लोकांक कशे प्रॉब्लेम जाला ते आमी जाणा. स्पीकर सर, दो आय एम नॉट डायरेक्टली दिस थिंग एज अ लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, एज अ MLA ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा आमचे कावजाक आयज हें जाल्लें आहा. म्हणजे वी आर हर्ट बाय दीस डिसिजन आनी बिकॉज इट इज अ लायव्हलीहूड ऑफ अ फॅमिली. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्मॉल पीपल, स्मॉल टाइम पीपल, बारीक लोक जो ह्या मायनिंग डिपेंडिंगाचेर आहा. रायटली बाब प्रताप सिंग राणे जो आदीसून ह्या हावजान आहा, द पर्सन हू हॅज कंप्लीटेड 50 years, he has seen all this. All the mining depending people used to come to him earlier. I know about it. And various solutions also he has given. म्हाका दिसता 40 आमदार सगळे जाण वांगडा मेळोन चीफ मिनिस्टर येयल्या उपरांत आमी बसपाक जाय. अशें न्हू की मायनिंगाचेच आमदार 40 आमदार बसपाक जाय आनी हेचेर तोडगो काडपाक जाय. वॉट एवर हॅज टू बी सेंटरा कडसून जे आमकां असिस्टन्स जाय, वॉट एवर रुलींग हॅज टू कम, अमेंडमेंट्स हॅव टू कम फ्रॉम द सेंटर एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स ऑर द डिसिजन हॅज टू बी डन क्विकली. अशें न्हू की 2 वर्सां फुडें 1 वर्स फुडें, कित्याक एकदां मायन बंद जालें काय रिस्टार्ट करपाक ताका कितलो त्रास जाता ते मायनिंग ओनरा कडसून हांवें आयकलेलें आहा. स्पीकर सर, मायनिंग ओनरान म्हाका सांगलेलें आहा की मायन जेन्ना बंद पडटा आनी स्टार्ट जावपाक जाय ताका कितलो टायम वयता पळय तो, आनी पावस येयले काय परतून बंद. सो हेचेर डिपेंडंट जे आहा इज नॉट ओनली द पीपल हू आर ट्रक ओनर्स, देर आर वेरियस पीपल. सो सगळे लोकांक त्रास जातले आनी इकॉनॉमी जी आमच्या स्टेटीची आहा, देर आर 2 businesses only. That is, one is mining and the other one is tourism. आनी हे जो तर आमी सांबाळूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता ही 5 वर्सां पळयता हांव सेकंड टायम मायनिंग बंद. जो 2 लाख 2.5 लाख लोक जो तर गोंयचो एक जजमेंटाचेर जो तर बंद जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमची जी द लार्जस्ट डेमोक्रेसी म्हणटा आमी अशें आसूंक पारना की वयता थिंगा लूप होल्स आहा. हेचेर म्हाका दिसता आमी एक फर्म डिसिजन घेवन सारको कायदो करपाची गरज आहा. आनी जो कायदो आसतलो तो सदांच परमनंटली उरपाक जाय. अशें न्हू की कोण तरी कोर्टान गेलो आनी तेजेर स्टे हाडली. बिकॉज फायनली ऑल द पीपल आर डिपेंडिंग, म्हणजे तेंचे एवरीडे जो इन्कम जो येता थिंगासून ते घरा व्हरोन आपले शीतकोडी जेयता. म्हाका दिसता दीस August House should take a call on this. Immediately meeting apopak jai without wasting any more time. Within a period of 15 to 20 days, 1 month maximum,
हे मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय, लोकांक न्याय मेळपाक जाय. जे गरीब लोक आहा हे एवरीडे जे मायनिंगांसून ताका कितें पयशे मेळता, जावं ते च्यावाले जावं जेवणकार जावं आनी कोण जावं, कितें जो तर बारीक बारीक वस्तू विकता थिंगा, तांकां जो तर एवरीडे जे पयशे तेचेर जे लोक जियेता तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाची आयज गरज आहा, इन्क्लुडींग ट्रक ओनर्स, बिकॉज वेरियस पीपल हॅव टेकन लोन मागीर वाडत वयता. स्पीकर सर, तुम्ही पयला आसतले गेल्या फावटी लोक कितके तुमचे कडेन येयल्ले पळय ते, आमी लोन घेतलेलो 2 ट्रकाचो, वी कॅनॉट पे द लोन. फायनली चीफ मिनिस्टर कन्विन्स ऑल द बँक्स टू गिव वन टाइम सेटलमेंट. हाऊ मेनी टायम्स वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. सो हेचेरूय म्हाका दिसता आमी चिंतपाची गरज आहा. गोंयकारांनी लोन काडलेले आहा. Our Goans have taken loans from various banks to do this mining activity. Small other businesses related to mining. I'm not talking about the mining owners. I'm talking about the other related activity. So, हेचेर म्हाका दिसता immediate decision घेवपाची गरज आहा. The farmers should not get affected. जे थिंगासोर farmer आहा बारीक कितें रोयता and they are depending on the water from the pits. फाल्यां उदक तेंचे बंद जावंक पाना. Some direction should go from the acting chief minister. तुम्ही डायरेक्शन दिया की उदक जे मायनिंग पिटांसून जे भायर येता आनी जे फार्मरांक वयता ते बंद जावंक पाना. थोडे कंपनी बंद करपाचे म्हणून आमकां ना बंद करूंक उपकारना ना मायनिंगाचे उलयना. एटलीस्ट दोज पीपल हू आर गेटिंग वॉटर शुड नॉट स्टॉप. कबराल बाब बसून येस त्या भावार्थ जे आसा हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना 16 तारखेक मायनिंग जेन्ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बंद पडले जाल्यार एकटो कामदार आसचेना. मायनवाल्याक धाडटले घरा. स्पीकर सर, पंप चालू करपाक कोण आसचेना. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ माइन्स शुड टेक समथिंग मेजर्स ऑन दॅट. डायरेक्टर ऑफ मायन्स सगळे स्टाफूच ना मायन चालू. What I am saying is the people लोकांक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डराचे पडोंक ना. पीपल आर लुकिंग एट अस. आमी आमदार जिखोन दिल्या तेणी काम करपाक जाय. आणि वी हॅव अ गव्हर्नमेंट ओव्हर हियर, वी हॅव द गव्हर्नमेंट एट द सेंटर. आमचो गव्हर्नमेंट हा हे काम जावपाकूच जाय. आणि म्हाका दिसता जो तर जायना जाल्यार वी विल सीट ऑन हंगर स्ट्रायक. स्पीकर सर, हांव इतलें सांगूंक सोदतां, हांव बसून रेडी आहा बसपाक आझाद मैदानाचेर हे काम जायना जाल्यार. आणि टायम पावना. अशें न्हू की 3 वर्सां रावपाचें की 3 वर्सां नंतर हें जातलें म्हणून डिसिजनां येतलीं. गेल्या फावटी 3 वर्सां जालीं. स्टार्ट जाता म्हणून आमी आश्वासनां दिता. आश्वासन दिवन जावचें ना. हे काम जावपाकूच जाय. आणि इफ रिक्वायर्ड डेलिगेशन ऑफ ऑल 40 MLA should go to the center. All 40 MLA should go to the center to see that this work is done. Thank you, Speaker sir.